फोंड्या धूल प्रदूषणाचो वाठार जावन रावला। सुमार 2.5 महिन्यासावन कासवाचे गतीन फोंड्या जमिनी पोंदा वीज केबलिंगांचे काम चल्ला। देखून रस्त्या कुशीक आणि फुटपाथांचेर मातयेच्यो राशी जाल्यात। ह्या धूळ प्रदूषणाचो त्रास थळाव्यांक सोंसचो पडटा। बेगोबेग हे जाग्यार घालपाची मागणी फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी केला। पळयात पुराय बातमी। आता नियरली 2.5 महिने जाले आमी त्रास भोगता। त्रास म्हणल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अंडरग्राउंड केबल घालतना तेणी हो रस्तो फोडलेलो आनी रस्तो फोडला आनी कितले दीस असोच सांडलेलो आनी आमी फॉलोअप करीत आसले। जावं प्रॉपर बॅरिकेडेशन नासलें, जावं तेका सायनबोर्ड आसले तेका रिफ्लेक्टर नासले, डस्ट पोल्युशन जातालें, तितून आमी फॉलोअप करीत आसलेले आनी आमी पाशेसूय काडून रावले। क्रिसमसा पयलीं तेणी ती एक्सेस मार्ट आसलेली ती थोडी काडल्यान एकोमोडेट एक कडेन दवरलेली स्टोर करून, थोडीशी चिकट नासला तितल्या स्टेजा काडलेली। त्या उपरांत परतून उदक मारला लायलें आनी मागीर रोड सोलिंग जालो, PWDन केल्लो। आमचो सांगपाचो म्हणल्यार आयज प्रॉब्लेम जाला हो डस्टाचो आनी एक्सेस मार्ट आहा ती हिंगा स्टोर करून दवरलो आहा, ती काडची म्हणून आमची मागणी आसलेली। आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरा कडेन उलयल्ले जे कडेन ते आमकां प्रॉमिस करताले आमी येता उदीक मारता काडटा अशें करून आमी दीस काडले जाय ते पूण आमी जायना। चडसो लोक हिंगा शिका, हांवूय शिका, सगळें डस्ट पोल्युशन जाल्लें काडून आनी आयच्या दिसा आमी तांकां दाखयल्लें डस्ट मुंडाका म्हणून तुमी पळय आतां पळय सगळ्याकूच त्रास जाता, डस्ट कितलो आहा हो एक्चुअली कॉन्ट्रॅक्टरान काडूंक जाय आसलो एवरी डे एट द एंड ऑफ द डे ते तेणी करूं ना, कित्याक थोडोसो कॉस्ट तांकां सेव करूंक जाय। एडिशनल तेणी मॅनपावर कांय घायलेलो ना वय आनी तांकां हे जे ऑथॉरिटीज आहा ते बी विचारना। म्हणून जाता कितें तें कमिशनान तांकां बुडयलेलें आहा, कमिशन खाता म्हणून ते तांकां बारीक बारीक कामां आहाय ती करूंक घेयना ते। मागणी नेसेसरी हांगा सफर जाता। मागणी कितें केला? आमची मागणी आहा जो रस्तो तुमी फोडला तो बरोबर रेनस्टेट करचो आनी करतना जे डस्ट आहा पळय सगळे राशी आहा आनी हो सगळो डस्ट आहा सो तुमी क्लियर करचो, तो काडचो डस्ट आनी रस्तो बरोबर आसलो तसो रस्तो आमकां दिवचो। आतां हिंगा इतली शॉपां आहाय, हिंगा वयल्यान स्कूल आहा, दुकानां आहाय, फार्मासी आहा, रेजिडेन्शियल एरिया आहा, घरां रावता हिंगा, सो आमकां खूब त्रास जाता। सो जाता तितले बेगीन तुमी क्लियर करचें म्हणून आयज आमी डिपार्टमेंटा कडेन मागलां। नमस्कार, आमी आसा सेंट मेरी स्कुलाच्या रोडार, मेन रोडार। तुमी पळयतले हांगा फाटल्यान 2.5 महिने जाले ही माती हांगा आसा, दिगारां हांगा आसा। तुमी लायन पळयतली ही बोर्डाची रोडाची लायन आसा, ताच्या भायर सुद्दां तेंच्यांनी माती घातल्या। प्लस तुमी सायडीन हांगा पळयतली कडी घातल्या। फुटपाथीचेर सुद्दां सगळें हें आसा, लोकांनी चलपाचें खंय तें म्हाका सांगात। तेन्ना हें स्कूल आसा तेन्ना हांगा पार्किंग जाय मेन आनी हे भुरग्यांचे इतले रिस्की आसा कारण हांगा गाडयो इतले फास्ट जाता। हांगा म्हाका हे तुवें हे फूल रोडाक म्हाका एक तरी सायनबोर्ड दाखयात की स्पीड लिमीट बोर्ड दाखयात किंवा एक बोर्ड दाखयात की स्कूल हेड बोर्ड दाखयात। केन्ना ट्रॅफिक डिपार्टमेंट प्लस रोड्साचें काम जावन आसा। आमी कॉन्टॅक्ट करीत आसा, बाब रॉकी म्हजे बरोबर कॉन्टॅक्ट करीत आसा की आमचे जे सगळे एकामेकाच्या दुखलीत आसा पीडी डिपार्टमेंट फोन केला आमचें काम न्ही पिडो रोड्साचें म्हणटा, रोड्सा फोन केल्यार तांच्यांनी करप म्हणटा। लास्टा एक करप पण तें म्हाका सांगा, जेई सांगता आमकां एक फोन कर म्हणून, तर आमी हांगा बसल्याक एक आनी जेईक फोन करपाक तें म्हाका सांगा तुमी। हें काम सरकाराचें आनी हे GED डिपार्टमेंटाचें काम बाब सतीन ढवळीकर रिक्वेस्ट करता परत तुमचें जें नेग्लिजन्स इतलें जालां पराकोटीक पावलां। आमी जे त्रस्त जाले नागरीक परत ताका लागून आमकां परत आवाज उठोवन रस्त्यार येवचें पडटा। तेन्ना मातशें हेचेर लक्ष दवरचें खंबीरपणे आनी परत हे त्रास जावचे न्ही लोकांक, अशें म्हणजे मागणी आहा। कित्याक डस्ट पोल्युशनान आमी हैराण जाल्या। कसलें काम जालें? काम कसलें जालें तें? हे काम चलता ते ED डिपार्टमेंटाचें अंडरग्राउंड केबलिंग वायर्स जे घालतात ताचें काम चालू आसा। आनी हे कॉन्ट्रॅक्टर एकटोय गोंयचो न्ही, हे सगळे नोयडाचे कॉन्ट्रॅक्टर आनी हांकां गोंयकारांचे हिताचे पडिल्लें ना आनी म्हाका दिसता आमच्याय मिनिस्टराक आमच्या गोंयच्या हिताचे कोणाचे पडिल्लें ना अशें म्हाका दिसता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।